Namaskar, Yokar. Welcome once again to Journo Speak, Prudent Media's unique program in which I, Dilip Prabhudesai, a non-journalist, interviews two of Goa's leading journalists on a topic that is relevant to Goa and Goans today. We are meeting again after a gap of 3 weeks of election frenzy, during which a new government is in place in Panjim, a government under the leadership of Shri Manohar Parrikar. आणि ह्याच विशयाचेर हो नवो सरकार जो वेचून आयला त्याच विशयाचेर आमी आज उलोवपाक भासाभास करपाक हांगा आयल्यात. आयचो टॉपिक आसा द मिडियाज कॉन्ट्रिब्युशन टू द आउटकम ऑफ गोवाज असेंब्ली इलेक्शन्स. वेंचणुकेचे जे निकाल आयल्यात तातूंत मिडियाचो कितलो रोल आसा, कितले कॉन्ट्रिब्युशन आसा हाजेर भासाभास करपाक आमचे आज स्टुडियोत मानेस्त आसात. पयले श्री महादेव खांडेकर जे चीफ रिपोर्टर तरुण भारतात जावन आसात आणि आमचे दुसरे गेस्ट आसात श्री पांडुरंग गांवकर जे चीफ रिपोर्टर लोकमत आणि गुजाचे प्रेसिडेंट जावन आसात. तर महादेव बाब, टॉपिक तुम्ही जाणात मिडियाज रोल इन द आउटकम ऑफ द रिजल्ट्स. तर तुमचे एक 2 मिनटात तुम्ही आमच्या दर्शकाक एक तुमकां पयलींच कितें दिसता सांगशात. ह्या वेळार इलेक्शनान मिडियाचो रोल हो अत्यंत म्हत्वाचो आसलो आणि मिडियान हो रोल वेवस्थीतपणान निभयलो अशें दिसता. प्रिंट मिडिया आसूं, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया आसूं, तांच्यांनी जे पद्दतीन निवडणुकीक लोकांनी सामोरे वचोंक जाय, लोकांचें मत तयार करपाक जाय, ते दृश्टीन अत्यंत म्हत्वाची भूमिका घेतली. आणि दर वेळार अशा प्रकारची भूमिका वृत्तपत्र आणि प्रिंट मिडिया दवरतात. ह्या वेळार कितें जालें, लोकांचो एक वेगळो सूर आसलो. लोकांक सरकार कशें जाय ह्याच्या संदर्भात लोकां मदीं चर्चा आसली, युवा मतदारां मदीं त्या प्रकारची चर्चा आसली. त्याचबरोबर जे पद्धतीन फाटले कांय वर्सां जे पद्धतीन राजकारण चालू आसलें त्या संदर्भात लोकांच्या मनात खंय तरी एक चीड आसली आणि त्यामुळे ते पद्धतीचो सूर लोकां मदीं आसलो आणि त्याचे रिफ्लेक्शन ह्या वेळार प्रिंट मिडिया त्याचबरोबर इलेक्ट्रॉनिक मिडियाच्या माध्यमांतसून दिसतालें. त्यामुळे लोकांची भूमिका तयार करपाक, लोकांक सक्षम सरकार दिवपाक, बऱ्या पद्धतीचें सरकार दिवपाक लागून ह्या वेळार मिडियाची भूमिका जी आसली ती अत्यंत म्हत्वाची आसली आणि ती भूमिका मिडियान बजयली अशें दिसता. पांडुरंग बाब, महादेव बाबान सांगलें की मिडियाचो रोल हें जालो. हाजेर एक बारीकशें म्हाका सांगपाक दिसता की सुभाष शिरोडकर GPCC प्रेसिडेंटान हाजी एक प्रेस कॉन्फरन्स काय कितें तरी म्हणलें की मिडिया ऑल्सो प्लेड अ रोल इन काँग्रेसीस डिफीट. आतां हे प्लेइंग अ रोल इन काँग्रेसीस डिफीट हे सुभाष बाबा दृश्टीन वेगळे भशेन आसतलें. बरोबर. आनी हाजेर तुमकां कितें म्हणपाचें? काँग्रेसीक कोणी पाडची गरज पडना, ते आपणच पडटात, ते वेगळी गजाल. पूण म्हाज्या कलिगान म्हटलें जशें की एका अर्थान तांचें मातशें बरोबर आसा. BJP खूब फ्रेंडली रावली मिडिया कडेन. तेजी नेहमी तशीच भुमिका आसता. त्यांच्या अगेन्स्ट कितें छापून आयल्यार, त्यांच्या अगेन्स्ट टीव्हीर कितें दाखयल्यार तो रोखडो खुलासो करतात. वेरस काँग्रेसीक ते काय पडलेलें नसता. काँग्रेसचो कोण तळ्या म्हळ्यार कोण नसता, जाग्याचेर कोण नसता. आणि BJPन मिडिया वापरली अशें म्हणना, पूण मिडियाचो कसो वापर करून घेवन येता ताचेर व्यवस्थीत तसं नियोजनबद्ध म्हणजे मीडिया मॅनेजमेंट बेसिकली तुम्ही जशें म्हणू शकता. हांव म्हणू शकना कित्याक हांव एक मिडियान काम करता, मॅनेज करता अशें म्हणू शकना. बट मॅनेजमेंट सिस्टम जी आसा, मिडिया मॅनेजमेंट कोट टू कोट मिडिया मॅनेजमेंट सिस्टम जी आसा ती तांच्यांनी बरी वापरली. इतलेंच न्ही जाल्यार प्रिंट मिडिया खंयच्या पेपरान कितें छापून येता, ताज्या पासून ते इलेक्ट्रॉनीक मिडियान कितें दाखयतात, त्याच्या पासून ते YouTube आणि फेसबूक म्हणजे ह्या माध्यमांचेर सोशल नेटवर्किंग सायट ज्यो आसात त्यो कशें वापरप हे सुद्दां BJPन शिकयलें. वेरच काँग्रेसचो तुमी खंयचोच लिडर पळयात जो तुमकां युट्यूबाचेर तेजें भाशण दिसचें ना, फेसबुकाचेर तेजी स्पीच दिसची ना, फेसबुकार तेजे कांय कॉमेंट घातलेले दिसचें ना. वेरच मनोहर पर्रीकरा सारको लिडर जो आतां मुख्यमंत्री आसा तेणी तो डेली आपले अपडेट करतालो आपूण खंय कितें करता आणि ताका 150-200 डेली कोट्स पडप, कॉमेंट्स पडप. हे जो सगळो मिडियाचो वापर जो आहा तो BJPन बरे तरेन केलो. आणि अशें जर आतां काँग्रेसीक दिसता आसत जाल्यार ते काँग्रेसचें दुर्दैव. BJPन परत एकदा म्हणटा की तुमी म्हटलें अशें मिडिया मॅनेजमेंट जी आहा ती सिस्टमॅटीक रित्या वापरल्या, सिस्टमॅटीक रित्या आपल्या हातून क्रिएट करून घेतला. सगळ्या लिडरांक तसो धडे दिल्यात तेणी, सगळ्या आपल्या कार्यकर्त्यांक बीन कशें वापरप, कशें रावप, कशें वागप हे सगळें शिकयल्लें आसा. आणि ते बरें व्यवस्थीत ते कॉर्डिनेशन बी सगळें व्यवस्थीत करताले. म्हणजे खंय एखादी समज ती यात्रा जाली त्यांची जनसंपर्क अभियान यात्रा जाली जाल्यार त्या यात्रेक कोण खंय येयला, कोण खंय उलयला, खंय कितें घडलां तेजी व्यवस्थीत बातमी येताल्यो. आनी काँग्रेसीची एक यात्रा जाली ताजेर काय ना, ते रस्त्यान भोंवले गेले, तांकां काय पडलें ना. तेच तुमकां म्हणटा कॉर्डिनेशन हो विशय तांच्या कडेन नाच. मिडिया वापरून मिडिया मॅनेजमेंट वेगळी गजाल. तांच्यांनी मिडिया मॅनेजमेंट म्हणून म्हाका दिसता दिल्लीच्यान एक टीम हाडली काँग्रेसीन.
ते एक 8-10 दीस हांगा रावले, तांकां ते जमले ना, ते आपले तरी मॅनेज करपाक गेले कांय गजाली, पूण तांकां ते जमले ना, ते परते गेले. गोंयांतली मिडिया इतली अजून हे जावंक ना की ते कोणी येवन तांकां मॅनेज करूं शकता अशें. पूण इतले तुमी म्हणटा तशें इतले म्हाज्या कलिगांनी म्हटलें अशें की भाजपान मिडिया ही व्यवस्थीत रित्या ह्या इलेक्शनाक वापरल्या. आणि एक गोष्ट म्हाका सांगान दिसता सर, ती अशा पद्दतीन की एक सक्षम राजकीय पक्ष, एक राष्ट्रीय राजकीय पक्ष आसलो काँग्रेस पक्ष, जेणे मिडियान कितें चल्लां तांच्या विरोधान खंयच्यो बातम्यो येता किंवा खंयच्यो फॉर बातम्यो येता हाजेर केन्नाच लक्षच दवरले. ते अशें सुद्दां सांगत वताले की आमी सकाळचो पेपरूच पळयना, कारण की तो पेपर पळयल्याच्या नंतर आमकां खंय तरी डिस्टर्बन्स येता आनी कितें येता, तेचो इफेक्ट जाता प्रचाराचेर, त्यामुळे आमी ते पळयत ना आनी आमी सकाळी उठून भायर सरून वता. हाजेर एक म्हाका म्हणपाचें आहा की जशे डेमोक्रेसी 4 खांब्या म्हणजे ज्युडिशरी, लेजिस्लेचर, एक्झिक्युटीव हे ट्रान्सपरंट आसचे अशें म्हणटात, तशेंच चवथो खांबो जो मिडिया आसा तोय तितलोच ट्रान्सपरंट आसपा जाय अशें म्हाका दिसता, अशें लोकांकय दिसता आनी आसपाक जाय. आतां हातूंत जेन्ना तुमी म्हणलें की मिडियान एक सक्षम भुमिका घेतली इलेक्शना दृश्टीन, सक्षम भुमिका घेतल्या हांव 2 भाग करता. एक इश्यूज, जे इश्यूज गोंयच्या लोकां मुखार आशिल्ले ते इश्यूजाची एक बाजू मांडली, ऑपोजिटी बाजू मांडली काय ना वेगळो, पूण बाजू मांडली, खंयची तरी बाजू मांडली. हो एक भाग जालो व्हेरी एक्सेप्टेबल भाग. दुसरो भाग जो येता जे खुबशे बातमी येता मिडियांत की अमूक कॉन्स्टिट्युएन्सी, अमूक उमेदवार आघाडीचेर आसा, अमूक उमेदवारा सबंद सगळे सेक्शनाचो सपोर्ट मेळटा किंवा ठरावीक सेक्शनाचो सपोर्ट मेळटा अशी बातमी येता. आतां ह्यो बातम्यो आनी ही एक भुमिकाच प्रेसाची. आतां ह्यो बातम्यो आनी पेड न्यूज हातूंत कितें अंतर आसा आनी बातम्यो खंयच्या लोकांनी खऱ्यो धरच्यो काय ना? न्ही, सदांच एक गजाल आसता, वृत्तपत्रांचो स्टँड क्लियर आसता, एक गजाल जाली. त्याच बरोबर वृत्तपत्रां जी आसा पळय ती आपले सगळो दर्जो जो आसा पळय तो राखून दवरपाचो सतत प्रयत्न करता. आतां दुसरी एक गोश्ट आसा, खंयची तुमी जे म्हणटात पळय सतत त्यो बातम्यो येता, वेगळ्या प्रकारच्यो बातम्यो येता, तितून आनी एक गोश्ट आसा की समाज मनाचो आरसो म्हणजेच वृत्तपत्र, समाजाचो सूर जो आसा त्याचो प्रतिबिंब हांगासर दिसून येता सदां. त्यामुळे कितें जाता, प्रत्येक मतदारसंघात प्रत्येक उमेदवार आपले पद्दतीन काम करीत वयता आणि तो आपले पद्दतीन काम करता ते करतात. त्याच बरोबर वृत्तपत्रांसून ताची प्रसिद्धी जावंक जाय, पब्लिसिटी मेळोंक जाय, आपले काम सगळ्या लोकांपर्यंत पावोंक जाय हेची काळजी तो घेता. त्यामुळे तो आतां गांवकारान सांगले त्या प्रमाणे कितें म्हणून की BJP आसूं किंवा काँग्रेस आसूं, हे प्रत्येकान आपापले पद्धतीन ते काम करूंक जाय. BJPन चांगले म्हणजे अत्यंत बरे पद्धतीन ते केले, काळजी घेता आपली बातमी काळजी घेता. आता काळजी घेता म्हणजे भितरली खबर तुमकां खुबशी खबर आसतली. आता काळजी घेवप एक्झॅक्टली कितें पांडुरंग बाब कितें आसता की आज एक वृत्तपत्र आज हाडटा की एक्स उमेदवार मुखार आहा, दुसरे दिसा किंवा कदाचित त्याच इश्यूत फाटल्या पानार आसता की दुसरो उमेदवार मुखार आहा. आता हे दीस प्रत्येक दीस खरेंच बदलता कॉन्स्टिट्युएन्सींतले गणित काय हाचेर कांय गजाली म्हणजे लोकल रिपोर्टर जे आसात न्ही तांच्या कडल्यान कश्यो बातम्यो येतात ताचेर एक प्रिंट मिडियान हें आसूंक जाय की बाबा एक्स रिपोर्टर आहा तो आयज कितें धाडटा आनी तो एक्स रिपोर्टर फाल्यां कितें धाडटा तें पळोवंक जाय. पूण दुसरी गजाल अशी आहा भितर की खांडेकरान म्हटलें अशें की तो खरोच एखादो उमेदवार जो आसा तो खूब काम करता, खूब मेहनत घेता आनी ताचे जर तो आघाडीचेर आसा अशी जर बातमी येता आसत जाल्यार तातूंत म्हाका दिसना मिस्टेक आसा. पूण आघाडीचेर आसप बाय कितें जाता, इलेक्शन कमिशनान एक कोड ऑफ कंडक्टा एक मांडिल्ल्या की ओपिनियन पोल्स, एक्झिट पोल्स कोणाकय घेवपा मेळटा एजन्सीक, पूण ताचे रिजल्ट पब्लीश करपाक मेळना. बरोबर. आतां आघाडीचेर आसप हो एक सॉर्ट ऑफ ओपिनियन पोलाचो रिजल्टच न्ही, तुमकां कितें दिसता? ना आघाडीचेर आसा हे एक ओपिनियन अशें म्हणच्या पेक्षा हांव आनी एक म्हणटा की ती वस्तुस्थिती आहा पळय ती मांडपाचो प्रयत्न करता. आता ते आमी ओपिनियन दिना की हो अमूक उमेदवार होच निवडून येवपाची शक्यता जास्त आसा की होच निवडून येतलो अशें आमी खंयच म्हणना. पूण 5 जर वर्तमानपत्र पळयली जाल्यार एक कॉन्स्टिट्युएंटली 5 उमेदवार वेगवेगळ्या टायमार आघाडीचेर आसा अशें वाचपाक मेळटलें. तातूंतलो जिखतो शेवटी एकच न्ही. सो ह्यो बातम्यो कितल्यो हाजेर लोकांनी कितलो विश्वास दवरचो. हांव कित्याक म्हणटा तूं कित्याक एक प्रेस कावन्सील ऑफ इंडियान एक सब कमिटी अपॉयंट केल्ली 1-2 वर्स फाटीं पेड न्यूजां पळोवपाक. तातूंत एक मुद्दो आहा की ताणें 2 राज्याचें मेन्शन केलां, केरला आनी प्रॉबेबली वेस्ट बेंगाल, की मिडियाची पेड न्यूज आसूं जेन्युइन न्यूज आसूं हाजो इफेक्ट इलेक्टोरेटाचेर कितलो जाता एक स्टडी केल्ली आहा. आनी तातूंत ताणें म्हणलां की जे स्टेटांत कमिटेड वोटर आसता म्हणजे जो वोटर पार्टीक कमिटेड आसता ते स्टेटांनी मिडियाचो इफेक्ट इलेक्टोरेटाचेर चड जायना. सो ह्या दृश्टीन गोंयच्या इलेक्टोरेटाचेर कितलो परिणाम जालो आसतलो एक पर्संटेज तुमी दिवपाक शकता? जालो ना निश्चितपणान निश्चित जाला. कित्याक
ख्रिश्चन कम्युनिटी जी केन्नाच सो जनरली कमिटेड वोटर काँग्रेस म्हणटात तो आणि सामको तो आमी ताका एज्युकेटेडय म्हणूया आनी कमिटेड विथ काँग्रेस अशेंच म्हणूया ताका आमी. पूण तो आयज बदललो आनी ताका बदलपाक मिडियाचो आसोकच जाय. आनी हांव ताजेर तुमी म्हणटा ताजेर हांव सारको सहमत आसा की मिडियाचो रोल आसा त्या विशयान कोणाक जिखप काय ना ताजेर. कितली पर्संटेज ती सांगूं येना आतां कितली पर्संटेज आसतली ती कोणी स्टडी करची पडटली. पूण मतदाराची हे बदलपाक मानसिकता बदलपाक जितके उमेदवार आनी जितके पार्टी हे काम करतात तितकी मिडियानय ह्या वेळार केली अशें म्हणपाक हरकत ना. दुसरी गोष्ट जोडून आनी हांव गोश्ट सांगूंक सोदतलो. जे नवे मतदार जे असले कॉलेज कुमार जे असले आणि त्यांच्यानी जे मतदान फर्स्ट टाइम वोटर्स असले किंवा सेकंड टाइम असो थर्ड टाइम असो पण त्यांच्यानी जे वोटिंग केलें पळय न्ही त्या वोटिंगा फाटल्यान मिडियाचो जो रोल आसा पळय तो अत्यंत महत्वाचो आणि तो खूप मोठो आसा. आणि ही गोष्ट म्हणूच म्हणटा की ही गोष्ट काँग्रेसीन सुद्धा मान्य केल्ली आसा आणि त्यांच्यानी म्हटलेलें आसा की मिडियाचो रोल आसा पळय तो आमकां हांगासर बाधक ठरलो अशें तेंच्यांनी म्हटले पळय कारण हेच. मिडियाचो रोल आनी एक मुद्दा म्हणटा तो एक ठरावीक पेपराची एक भूमिका आसता, एक आयडियोलॉजिकल एक लिनींग आसता ह्या पार्टी कडेन किंवा त्या पार्टी कडेन. आतां ह्या आयडियोलॉजिकल लिनींग खंय तरी एडिटोरियल कंटेंटा किंवा आर्टिकलां येता आनी ते येवचे अशें सगळ्यांक दिसता. पूण बातम्यांनी हे कितले येवचे म्हणजे बातम्यो ह्यो आयडियोलॉजिकल कंटेंट रिफ्लेक्ट करचे एक लिनींग रिफ्लेक्ट करचे काय न्ही बातम्यांनी तुमकां कितें दिसता? म्हणजे बरोबर. पूण म्हाका अजूनय हांव त्याच विशयार परतात की लोकल रिपोर्टर जे बातमी धाडटात पणजे 4 रिपोर्टर बसतात सगळ्या पेपरांचे पणजे 3 ते 4 रिपोर्टर बसतात. सगळो जो 90% भाग आहा तो सगळो लोकल हेतूंतल्यान येता रिपोर्टरां कडल्यान. सो तांचेर खंय तरी एक आसोंक जाय बाबा येता ती बातमी कशी आसता काय म्हणून. ते बदलतले तेन्ना नाल्यार आमी हांगा बसून उलोवणें काय फायदो ना. आनी आमकां आतां पुरो हे आमी घेवंक शकना. आमचे वयर संपादक आसा, असिस्टंट एडिटर असतात, मागीर डेस्का वयले सगळे एडिटर असतात, त्यांच्या कडे सगळे तो हो जो आसा येवपाचो प्रोसेस सगळो त्यांच्या कडेन येता आनी ते मागीर फिल्टर करतात त्या काय गजाली. सो फिल्टर प्रोसेस जो आसा तो सारको जावंक जाय. सो एडिटराचो रोल हे तो म्हत्वाचो जाता. महत्वाचो. तुमकां कितें दिसता? आनी एक गजाल आसा कशें आसा की बातमेंत तुजे कॉमेंट्स आसूंक जायना असो एक नियम आसा की ते आसूंक जायना. जर तुका कॉमेंट्स घालपाचे आसा तुवें स्वतंत्र आर्टिकल बरोवप, लेख बरोवप. बातमी आहा ती पूर्ण पारदर्शक आसची. जी वस्तुस्थिती आसा पळय ताका धरून आसची बातमी आणि ती वस्तुस्थिती आहा ती लोकांपर्यंत पावोवपाचो बातमींतसून प्रयत्न. आणि तातूंत लोकांचे कॉमेंट आसचे, तुजे न्ही, लोकांचे कॉमेंट आसचे, बातमीदाराचे न्ही. आमकां एक बारीकसो ब्रेक घेवचो पडटा. तर आफ्टर द ब्रेक वील कम बॅक. हाजेर एडिटोरियल जो पळय कंट्रोल आहा किंवा मॅनेजरियल कंट्रोल हाजेर आमी परत उलोवया. कीप वॉचिंग जर्नो स्पीक.